नगरगाव पंचायत वाठारांतल्या नानोडा बांबर सत्तरी वाठारांत उदकाचो खर उणाव आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांक न्हंयच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा। फाटले 6 म्हयने जाले पावसाच्या तडाक्यात सार्वजनीक बांय कोसळिल्ली। न्हंयच्या उदकाक लागून भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागले। देखून हे विशीं मंगळारा थळाव्या बायलांनी उदका विभाग कार्यालयाक मोर्चा व्हेलो। फुडल्या 10 दिसां भितर बांय तात्पुरती दुरुस्त करून दिवपाचें आश्वासन ह्या वेळार कनिश्ठ अभियंतो नेहल पाटणेकर हांणी दिलां। तुमकां आतां तेणी कितें सांगलां म्हणजे 10 दिसांनी दिता म्हणा। तुमी आतां एग्री आहात? मातशें दिता म्हणा बेंगल परत दिता म्हणा। सपोज दिवना जाल्यार तुमी परत येता? परत भुरग्यांक सगळ्या घेवन येतले आमी कोळशे बिळशे सगळे मागीर वयचे ना आमी ते आमकां उदक सगळे गेले आमी कशेंच वयचे ना। ते बांय ओढली मागीर हांकां हेचें पाणी घेवन टँकराचें हाडून ती हांकां थंडी जावंक लागली। मागीर आतां सद्या आमकां हेचे बांयचें पाणी दिलें आनाचे ते आतां तो तेचे शिपण्याचें पाणी ते बांय सोडटलो तो म्हणजे आमकां पाड जावचें ना तें तो आतां दिवचो ना पाणी आमकां। न्हंयचें पाणी दिवंक आतां चालू केलां ते न्हंयचें पाणी थंडी जाता। एक दोन आठवडे दी सर आमकां आमी फाटल्या फावट येयले तेन्ना 1 म्हयनो आमकां आमी तुमकां दिलो। उलयलो सरा कडेन ते दिवपाक रिस्क आमकां उसो पळोवन घेवया बाय सायडीक पॅक करूया आनी तो दिता। हय एक 2 आठवडे दी सर 10 दीस दिता आमी तुमकां 2 म्हयने ऑलरेडी दिल्ले आसा। कोळशे बिळशे घेवन आनी हांगा बसता मागीर टेम्पररी सद्या करता म्हणटा पास जाय सर। पास जाली की तुमकां असली तशी बाय उबी करून तुमकां सगळें करून दिता पंप घालून। कितें करपाचें सद्या ती एस्टिमेट पास जावन येयसर तुका टायम वयतलो न्हू। सद्या टेम्पररी तेंची बाय आहा पळय तीच आमी सद्दी म्हणजे घुस्पोवन घेता थंय सेटल करता म्हणजे प्रोसेस कितें आहा ती करता आनी तांकां एंगल बीन घालून तेंची पडलेली बाय आहा पळय ती टेम्पररी सद्या टील द एस्टिमेट पास जावन येयसर ती तांकां दिता। गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत।